जीवनान आमी खंय चुकले हो विचार करचे सोडून आमी कोणाचे चुकले हे विचार करीत रावतात. जीवन म्हळ्यार मुठीत धरिल्ल्या रेंवे भशेन आसता. जितली मूठ तूं दामून धरता तितली ती हातींतल्यान विसरत वता. आज गोंय राज्यांत मोठें संकट निर्माण जालां, तें म्हळ्यार रोड एक्सिडेंट. राज्यांत आज रोड एक्सिडेंटची संख्या वाडत आसा. रस्त्यार रोड एक्सिडेंटाच्या टायमार कोणाचे चुकले हें चिंतीत रावच्या पयलीं आज चुकता कोणाचें हो विचार करपाचो वेळ आयला. आयचो आमचो विशय आसा तो म्हळ्यार रोड एक्सिडेंट आनी रस्त्या वयली सुरक्षा. गोंयकारांचो आवाज ह्या दर्यावेळेर गाजूंक लागला. खाऱ्या वाऱ्या वांगडा तांचे प्रश्न आनी विचार हांगा दिसता. चलया तांचो आवाज आयकुया. नमस्कार आणि येवकार. हांव संकेत म्हापशेकार तुमचे काळजांतल्यान आवाज कार्यावळींत स्वागत करता. जिवनांतले अल्टिमेट ट्रूथ म्हळ्यार मृत्यू. मनशाच्या जिवनांत केन्ना मृत्यू येत तो कोण सांगू शकना. आज गोंय राज्यांत अशी परिस्थिती तयार जाल्या की एक्सिडेंटाक लागून मनीस मृत्यूच्या बळी पडला. हेजी मेन कारणां कितें, रोड एक्सिडेंट जावपाची मुखेल कारणां कितें, रोड एक्सिडेंट कित्या खातीर जाता, ह्या कार्यावळींत आमी डिस्कस करुया. जीवन म्हळ्यार एक प्रवास. ह्या प्रवासान आमी खूब लोकांक मेळटा. जीवनाच्या धांवपळीन मनीस इतलो फास्ट जाला की तो आज आपल्या जिवाची पर्वा करपाक विसरला. आपल्या जिवाचें मोल कितें तें ताका आज खबरूच ना. आज गोंय राज्यांत मोठ्या प्रमाणात रोड एक्सिडेंट जातात. एक एक्सिडेंट फूल फॅमिलीक उद्ध्वस्त करता. हाचें कारण कितें? रोड एक्सिडेंट जावपाक कोणाची चूक? आज गोंयांत उत्तर ते दक्षिण गोंय पर्यंत एक्सिडेंट जायत आसात. रोड एक्सिडेंट हो एक गंभीर विशय. हे विशयाचेर आज चर्चा जावपाक जाय. अशें म्हणटात, जाका घडटा ताकाच कळटा. जेन्ना एक रोड एक्सिडेंट जाता तेन्ना घरच्या लोकांची मानसीक परिस्थिती सारकी पिड्ड्यार जाता. घरचो लोक सारको निराश जाता. एक घराबो उद्ध्वस्त जाता. जाणून घेया अशाच कांय लोकांचो आवाज. आयज रोड सेफ्टी जी आमी म्हणटा पळय ती खूब गरजेची आसा. कारण जेन्ना एक फॅमिलींतल्यान कोणाचें लायफ वयता पळय तेन्ना फॅमिलीक कळटा खरेंच फॅमिलीचे कितें हाल जाता ते. अशेंच म्हाजेरूच प्रसंग येयल्लो जेणे करून म्हाजी बायल जेन्ना एक्सिडेंटान जेन्ना मरण पावली तेन्ना म्हाजे धाकटे भुरगे आसले ताका वाडोवपा लागून ताका सांबाळपा लागून कशी परिस्थिती जाता ती आमकां खबर आसा. ताका लागून आयज रोड सेफ्टी ही खरीच गरजेची आसा. घेवन भायर सरता तेन्ना आमी चिंतपा जाय आपल्या फाटल्यान आपली फॅमिली आसा, आवय बापूय आसा, जावं बायल आसा, भुरगीं आसा, भयण आसा, भाव आसा. जर जो कमोवपी आसा समज जाल्यार फाल्यां तो जर ना जालो जाल्यार फाटल्यान आमच्या फॅमिलीचेर कितें तरी प्रसंग येतलो हें आमी चिंतून फाल्यां आमी गाडी अशीच तरेन चलोवपा जाय जे रोड सेफ्टी जावं कितें हेल्मेट जावं आमी सीट बेल्ट जावं आनी कितें आसा पळय ट्राफिकाचें तें उल्लंघन करपाचें न्हू. तशें जर केलें जाल्यार फाटल्यान फॅमिलीचेर कितें प्रसंग येता तो तेन्ना कळटा की खरेंच फॅमिलीक आपल्याक कितलो आपलो व्हॅल्यू आसता तो फॅमिली खातीर. ताका लागून आयज रोड सेफ्टीची खरेंच गरज आसा. घरचो भगभगपी दिवो जेन्ना पालवता तेन्ना घराचेर एक मोठें संकट येता. जेन्ना खंयचो मनीस घरचो मरता तेन्ना घरांत खूब मानसीक त्रास भोगचे पडटा. रोड सेफ्टी तशेंच रोड एक्सिडेंट हो विशय असेंब्लीन बरोच गाजलो. जाणून घेवया ह्या विशयाचेर सरकाराचो आवाज. हांव गोंयच्या मिडियाचो ह्या बाबतींत आभार व्यक्त करता की तांच्यांनी हो विशय फोकस केलो लोकां फुडें. भुरग्यां कडेन मोटरसायकली दिवप ना किंवा भुरग्यां कडेन दिता आसतना ती दामली की एकदम 150 झुम्म करून वता ती मोटरसायकल दिवंक जायना. भुरग्यांक मोटरसायकल सारकी चलोवपाचें म्हत्व शिकोवंक जाय. म्हाका खबर आहा पुलिसूय हें करता म्हणून पुलिसीक आतां ट्रेनींग दिवपाचें चालू केलां की कायदो पुलीस तोडीत धर तूं जाल्यार त्या पुलिसीक हांवें सांगलां गरज पडल्यार डिसमीस सुद्दां केल्या जाता. म्हाका पुलीस कायदो तोडूंक शकना. So उदाहरण फेटल एक्सिडेंट अप टू 30th एप्रील वेर 109, 2015 98, 2016 105 and 2017 109. So again the number is almost flat. The reality is the accident about 300 accident, 320, 330 death is last 7 years constant here. We need to bring it down to maybe 200 at the most in next 2-3 years. People somehow, I don't know why, they don't wear helmets.
they keep the helmet on the side and nobody is taking any action against them every day. Because 2 cases I have seen in front of me. One I tried to revive, the man was dead. Why no action is being taken? Action is being taken. Every day I see people without. 11,800 लोकांक फायन गेल्या म्हयन्याकूच केल्ले आसा. इतलेंच न्हय जाल्यार जे जे हेल्मेट घालना आसतना वतात पळय तांची गाडी थांबोवन 5-6 जाणांचो ग्रूप करून पुलीस तांकां कावन्सिलींग करता. हेल्मेट कित्याक घालूंक जाय, त्यामुळे आनीकूय तातूंत इम्प्रुवमेंट करतलो. जे कोण हेल्मेट घालना तांकां शुक्रार शेनवारा व्हरून पुलीस स्टेशनान एक तांचे लेक्चर रुमान बसोवन तांकां हेल्मेट घालपाचें म्हत्व लक्षांत हाडून दितलो. म्हाका दिसता दीस इज अ बेटर डिटरंट दॅन 100 रुपीज फायन. वी आर टू केअरलेस अबाउट अवर लायफ. आमी गाडयो चलयतात, रॉंग सायडीच्यान गाडी येता. 6 लेन रोडाचेर रॉंग सायडीच्यान गाडी येवप शॉर्टकट म्हणटा तो. शॉर्टकट वयर वचपाचो तो. म्हाका सांग, कायदो रस्त्यार पाळपाक समाजाचें जर पार्टिसिपेशन नासत जाल्यार पुलिसूच कितें करतले फक्त. आमकां त्या खातीर हें लक्षांत हाडून दिवंक जाय. हांव सांगता पळय मुद्दो तो हो की नो सोसायटी इज सक्सेस. वी ओनली रिप्रेझेंट पीपल. हांव तुका ब्लेम करतलो, तूं म्हाका ब्लेम करतलो, न्हय सांगता. सो लेट अस ऑल्सो ट्राय एंड एज्युकेट पीपल दॅट दे शूड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. हेल्मेट हो म्हज्या खातीर न्हय, हेल्मेट हो तुज्या खातीर आसा हें सांगा तांकां. तुज्या बायलां भुरग्यां खातीर आहा, तुज्या भावा भयणी खातीर आहा, तुज्या आवय बापा खातीर आसा. कारण असं लक्षात आयलां की 80% ऑफ द डेथ इज बिकॉज हेल्मेट इज नॉट देयर. आनी हेल्मेट म्हणजे पूर्ण म्हणजे हांगा पर्यंत तें स्ट्रॅप करून, कारण नाजाल्यार पडटा तें पयलीं तकली आपडटा पयलीं. म्हणजे मोबायल फोनाचेर एका हातान दुसऱ्या कानार मोबायल असो सुद्दां पळयला हांवें. मोबायल गाडयो चलयतात कितें. दीस इज इररिस्पॉन्सिबल ड्रायव्हिंग. यू आर पुटींग लायफ ऑफ अदर्स इन डेंजर. 16 वर्साचे जर 15 वर्साच्या भुरग्याच्या हातान मोटरसायकल किंवा गाडी दिता पळय तेन्ना यू आर एक्च्युअली कॉजिंग अ प्रॉब्लेम ऑफ पुटींग अदर्स लायफ इन डेंजर. वी नीड टू एज्युकेट पीपल ऑन दीस ऑल्सो. दीस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिवीक सोसायटी इन्क्लुडिंग मी. सत्री पावसात थांबवू शकना पूण पावसान चलपाची धाडच दिवं शकता. अशेंच आज एक्सिडेंट आमी तशें टाळू शकना पूण थोडी काळजी घेत जाल्यार आज आमी एक्सिडेंट बऱ्या तरेन टाळू शकता. मार्ग ट्रस्टाचे फावंडर बाब गुरुनाथ केळकाराचो आवाज आयकुपाक आमी तांगेर पावले. गुरुनाथ केळकार बाब मार्ग ही संस्था 1999तल्यान चलयता. मार्ग संस्था रोड सेफ्टी आनी मार्ग संस्कृतीक उर्बा दिता. जाणून घेवया तांचे विचार. आमी रस्त्याचेर प्रेम करात, मार्गाचो मोग करात अशें शिकयतात. सगळे लोक घराचो मोग करतात, घरा खातीर आपलें सगळें लायफ दितात. पूण मार्गाचें आमच्या जिवनांत म्हत्व कितें हें मात सुद्दां आमचे तकलेन येना. आमी गोंयकार तर प्रत्येकाक घर संस्कृती आहा. हें घर पळयत वता हांगा तुका संस्कृती दिसतली. पूण मार्गाक पळयलें संस्कृती ना, पळोवपाची गरज ना. कारण सकाळच्या पेपराचेर मार्ग म्हणजे कितें तें कळटा. जो मार्ग एका वर्साक 300 आनी 400 लोकांक मारता थंय संस्कृती खंय आहा. मार्ग कितलो म्हाका दिसता 30% घर आनी 70% मार्ग इम्पॉर्टंट आमकां. कारण आमच्या देशांत अर्दे लोक मार्गाचेरूच जगतात. पयशे जोडटात, लग्न मार्गाचेर, जेवतात, खातात, भुरगीं जातात, सगळें मार्गाचेर. आनी मार्ग घर जें आहा तें घर सगळें हाड हाड म्हणटा. हें हाड तें हाड तें हाड तें सगळें लायफ तूं घरा खातीर. मार्ग तुका दीत आसता, आपलो जाय तसो तूं उपयोग कर. मार्ग सेक्युलर, हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम बी कांय पळय, गरीब श्रीमंत कांय पळयना, आपलो उपयोग कर म्हणटा. खूब काम केलें आमी पूण ग्रावंड रियलिटी जी आहा ती बदलना. 75 लोक मरताले तेन्ना आमी काम सुरू केल्लें. आज 350 लोक मरतात म्हणून सरकार सांगता. मायज कितले मरतात, हॉस्पिटलांतल्यान जे घरा वतात बरे जावन ते सुद्दां मरतात. 400-500 लोक मरतात. आतां पयर जो व्हडलो एक्सिडेंट जालो ताका लागून मुखेलमंत्री पर्रीकार जो आहा ताणें आपल्या हातान घेतला. काल तुमी पेपरांत
विधानसभेन पर्रीकारान सांगलां आपण अशें करतलो तशें करतलो तशें करतलो वर्स भितर 300 परस चड लोक मरतात तो 200चेर आंकडो हाडटलो. हांव 200चेर न्ही, मुखेलमंत्र्या कडेन इतली कॅपॅसिटी आसूंक जाय की म्हज्या राज्यांत एकटो सुद्दां मरचो ना म्हणून. मरतलो हातून दुमो ना, कांय जाण मरतले, पूण जेन्ना ही मॅसेज वतली लोकां कडेन म्हज्या राज्यांत एकटो सुद्दां मरूंक जायना मारगार हांव पळयतलो कसो मरता तो, तेन्ना सगळे मागीर एकठांय जातले भिवन. म्हाका परत सांगूंक जाय आशिल्लें की मारगार कितें चलता तें दाखोवं नाका म्हणून. तें दिश्टी पडटा न्ही सामकें. घरांत बॉब मारतात ते दाखयात, घरांत कशे रडटात ते दाखयात. एकूच पूत मेलो, काल लग्न जालां, आज घोव मारता, सोयरीचे आमंत्रण पावता तो मनीस मारता. कशें कशें प्रत्येक मरण जें आसा तें इतलें दुख्खदायक आसता, उध्वस्त सगळें जालें. आनी तांचे तुमी कितें करतात म्हाका सांगात. खंयचे मेल्ल्याक तुमी 5 लाख रुपया दिल्यात, खंयचे मेल्ल्याक तुमी 2 लाख रुपया दिल्यात. तुमी कोण गेल्यात तें वासपूस करपा खातीर इतले लोक मेल्ले जाल्यार. कळ्ळें. आतां मनोहरबाब सांगता आनी मनोहरबाबाचेर म्हजो विश्वास आसा, तो कितें तरी केल्यार ताणेंच करपाचें. कळ्ळें. पूण ताणें करून दाखोवपाक जाय. पूण ही मॅसेज तूं 13 लाख लोकां कडेन कशी पावयतलो. 13 लाख लोकां कडेन पावूंक जाय, एका एका मनशा कडेन पावूंक जाय. म्हणून हांवें सांगलें निमाण्या आयतारा म्हयन्याच्या 2 व्हिलराक बंदी घाल मार्गार हाडपाक. 2 व्हिलराक मार्गार हाडपाक बंदी घाल एक दीस निमाण्या आयतार. कितें जातलें. गाडी मारतले. म्हजें हें जालें ना काम. म्हजें तें आतां तें हेल्मेट आतां कशें घालतात. सुरवात पळय, सुरवातीक हेल्मेट जें आहा सगळे जे मोटरसायकली सचिवालया मुखार पणजेचे हाडटाले म्हणून आतां घालपाक लागले न्ही. सरकार म्हणटा ती इतली जबरदस्त शक्ती सामकी. सरकाराच्यान दुसरी सगळें फुडें करा. आमी आसा आतां गिरी जंक्शना कडेन. आज आमी ट्रॅफिक पळोवणी करपाक गिरी टू पणजी वचपाचें आसा. तुमी पळोवंक शकता हांगा मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक चल्लेलें आसा आनी ट्रॅफिक वाडत आसा. आज आमी गिरी टू पणजी ट्रॅफिकाची पळोवणी करतले. कशे सिग्नल चलता, कशे लोक गाडयो चलयता, कितले जोरान चलयता, कशे ओवरटेक करता आनी कशें तेचें मॅनेजमेंट चलता तें आमी पळयतले. चल या आनी आमी आतां पळोवणी करया. आतां आमी सुकूर जंक्शना कडेन पावल्ले आसा. आतां पळोवया रेड लायट जाल्यार कांय लोक तरी चलत आसा. गाडयो चल्ल्यो तरी रेड लायट तुमी पळोवंक शकता. कांय लोक रावल्या पूण हांगा मोस्टली लोक रावपाक पळयना आनी चडशे लोक अवॉयड करता सिग्नल. आमी आतां पावल्या परवरी जंक्शना कडेन जो कोकेरो जंक्शन सुद्दां म्हणून फामाद आसा. तुमी पळोवंक शकता हांगा कशें ट्रॅफिक चल्ला, सिग्नल पडटा, रावता, सगळें आमी पळोवया कशें चल्लां तें. आतां आमी पावल्या मॉल दी गोवा. हांगा तर तुमी पळोवंक शकता हांगा पेडेस्ट्रियन क्रॉसींग आसात. म्हणजे जे लोक हांगा चलता तांकां वाट दिवपा खातीर स्पेशल प्लेस केल्ले आसा, ताका झेब्रा क्रॉसींग सुद्दां म्हणटा. पूण चडश्यो गाडयो हांगा हाका प्रेफरन्स दिना आनी त्यो चलत वयता. ताका लागून तुमी कितें करचें, जेन्ना कोणी हांगा चलता ताका मातसो थंय प्रेफरन्स दिया, कारण मोस्टली एक्सिडंट हांगा झेब्रा क्रॉसिंगेच्या जाग्यार सुद्दां जाता. म्हापसा ते पणजे येतना हायवेचेर खुबशे लोक बिना हेल्मेट दिश्टी पडले. कांय लोकांनी बिनदास सिग्नल तोडले. आतां आमी परवरी जंक्शना कडेन आसा. पळोवया जो ऑफिसर हांगा आसा तेजे कडेन कितें म्हणणें आसा, कशें ट्रॅफिक हांगा चलता आनी कशें ते मॅनेज करता. सर आमी आवाज ह्या कार्यक्रमासून येयल्ले आसा, प्रुडंट मिडियासून. तर हांगा जे ट्रॅफिक चलता तेज्या बद्दल थोडें आमकां सांगता कितें. ट्रॅफिक म्हणजे हांगा झेब्रा क्रॉसींग जो कोण करता ताका आमी फायन दिता, 100 रुपीज फायन आहा. आनी तशेंच ताका एक शिस्त लागपाक जाय म्हणून एक आमी दिता. कितें मिस्टेकी करता चडशे लोक हेल्मेट घालना, कितें कितें आसता तर हेल्मेट सुद्दां घालना तेंकां सुद्दां आमी फायन करता. हायवे पंचनामा करता करता आमी 12:30 पणजे पुला कडेन पावले. थंय कांय ट्रॅफिक पुलीस आपलें काम प्रामाणीकपणान करतना दिसले. तापत्या गरमेन लेगीत हे जोरान काम करताले. आवाज कार्यावळीच्या माध्यमान आमी त्या पुलिसांक उदकाची बाटली दिली आनी तांकां थँक्स म्हळे.
गोंय पुलिसांनी हालीं रोड सेफ्टी मोहीम चालीक लायल्या. रस्त्यार सिवीक सेन्स पाळप कितलो गरजेचो आसता ह्या मोहिमेचो मुखेल हेतू. कांय लोक ह्या पुलिशेच्या मोहिमेचेर बेजार जाल्या. हेल्मेट ना घातिल्ले लोक हायवेर वरांची वरां उबे रावता. पुलिसांचो आवाज आयकुपाक आमी गोंय ट्रॅफिक पुलीस हेडक्वॉर्टरांत पावले. मेन कॉज ऑफ एक्सिडेंट हे रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग, म्हणजे निश्काळजेपणाने व्हेकल चलोवप, हाका लागून जे पळय एक्सिडेंट जाता तो मेन कॉज एज पर माय स्टॅटिस्टिक्स. आतां टू व्हिलराचेर मनीस भोंवलो म्हणून एक्सिडेंट जावन मनीस केन्ना मरता, जेन्ना ताजो एक नाजूक अवयवाचेर म्हणजे द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ हीज बॉडी गेट्स हीट एंड इट हिट्स हिम बॅडली. ताजी तकलेक जेन्ना तो मार बसता तेन्ना ताका लागून तो मरता. So this is the second statistics which is very easy and simple to understand, that it is the two-wheeler rider who is getting killed, and he is getting killed because he is not wearing a helmet. He is not protecting his head. It's as simple as that. I remember my DG's words. म्हणजे DG सदां सांगता, तुम्ही तुमचो मोबायल प्रोटेक्ट करपा लागून ताका प्रोटेक्टर घालता म्हणून तकली प्रोटेक्ट करपा लागून हेल्मेटां घालना म्हणून. न्ही, हें आपल्या तकलेंतल्यान लोकांनी काडून उलोवचें. आय वॉन्ट टू अपील थ्रू द प्रेस, कित्याक एक गुड स्मार्टियन म्हणून एक लॉ आयिल्लो आसा. हो कायदो असो म्हणटा की जो मनीस रस्त्यार रावून कोणाक हेल्प करूंक सोदता जाल्यार ताजे चड डिटेल्स घेवन ताका विटनेस घालपाच्या भानगडींनी पुलिसांनी पडपाक जायना. आतां कितें जाता, थोडी चवकश्यो ह्यो आमकां करच्यो पडटा, कित्याक आमकां वी नीड टू गीव मॅक्सिमम हेल्प and reach the spot in the fastest possible way. आता तुम्ही जो पळय कॉल करता तो कॉल कंट्रोल रुमाक वता. आतां कंट्रोल रूम, आमी हे रूमान लीव, दीस इज अ कंट्रोल रूम, आनी सडनली आय रिसीव अ कॉल, आय वील हॅव टू आस्क सम क्वेश्चन्स. बाबा तूं कोण उलयता आनी खंयच्यान उलयता, कितें जालां, तर अमके कडेन एक्सिडंट जाला, खंयच्या स्पॉटार एक्सिडंट जाला, कोणा भितर एक्सिडंट जाला, बाबा थंय म्हाका तें मॅक्झिमम इन्फॉर्मेशन मेळटा पळय तें सायफर करून ताका कसली हेल्प थंय धाडपाची हें म्हाका कळोवचें पडटा. फॉर एक्झाम्पल, so that is why to get that maximum information I have to ask those details. नाजाल्यार म्हाका थंय म्हजो PCR वतकच मागीर सांगतलो थंयच्यान. लोक पावता पूण एक एकदां अशें सिच्युएशन जाता की लोक हात घाल, तुवें सांगलें तशें लोक हात घालूं सोदना. कळ्ळें न्ही. आमच्या गोंयांत चडशें जायना, चडशें हांवें अजून बसून पळयलां प्रमाणे, म्हणजे फुड्यान जाल्यार तातूंत हांवें तांकां शिफ्ट केल्या, पूण आमचे लोक रोखडेच फुडें सरतात. आय रियली एप्रिशिएट दॅट. बाकीचे स्टेटी भिशेन हांगा परिस्थिती ना, रोखडेच हात घालता आनी ताका मेडिकलाक पावयता, एटलिस्ट रावन विचारता. कळ्ळें न्ही. सो आतां फर्स्ट एडाचे ते कोर्स पळय आसा, दीस कोर्स वी हॅव ऑलरेडी कंप्लिटेड, आनी तांकां कंटिन्युअस आमी कितें करता, लोकल फॅकल्टी कोणी मेळटा जाल्यार तांचे कडल्यान तांकां अपग्रेडेशन करीत रावता. युथाक म्हजी मॅसेज, सी एट दीस एज यू डोंट रियलायज वॉट यू आर डुईंग. यू आर गोईंग फास्ट फॉर टेम्पररी फ्रिल्स एंड दॅट थ्रिल वीच यू गेट फ्रॉम दॅट स्पीड. But then if you meet with an accident, you become a vegetable in the house, you will not be wanted. So please be careful, be patient on the road. Your life is valuable to us. Be the change you want to see. आज आमी पेपरार, TV चॅनलाचेर, WhatsApp, Facebook हाचेर आमी एक्सिडेंटाच्यो गजाली आयकता. गजाली आयकल्या उपरांत आमी निराश जाता, पूण दुसऱ्या दिसा आमी रस्त्यार वयता तेन्ना तीच मिस्टेक परत आपुणूच रिपीट करता. आज जेन्ना रोड एक्सिडेंट जाता, मोठो अपघात जाता आनी मनशाक मार लागता, तेन्ना सगळ्यांकून दुखी कोण जाता? तुमची घरची मनशां, तुमचे इश्ट वा तुमी स्वता? मातसो विचार करा. जिवनात निस्वार्थी रावप खूब कठीण, पूण रोलन मार्टीन सारके गोंयकार आसात जे कसलो स्वार्थ धरिनासतना गोंयाच्या हिता खातीर काम करता. रोलन मार्टीन ही गोंयांत गोवा कॅन संस्था चलयता. गोवा कॅन ही संस्था रोड सेफ्टी विशीं जागृताय हाडपाक गोंयांत मोहीम चलयता. वत ना पावस पळयनासतना ही संस्था समाज कल्याणा खातीर काम करता. जाणून घेवया तांचो आवाज. आज आमी पळयत जाल्यार की हेल्मेटा ह्या विशयाचेर खूब प्रॉब्लेम जालो की एक वाटेन जो हेल्मेट घेता ताका खबर ना की कित्याक हांवें हेल्मेट घालपाक जाय. तो रस्त्यार बसलो हेल्मेट विकपाक, तो म्हणटा साहब तू ISI मार्क हेल्मेट क्यों लेता है, हमारा ले, हमारा हेल्मेट अच्छा है. तो पुलिस आएगा तो डालो, पुलिस गए तो निकालो, और उसका 200 रुपया देने का है.
गोवा कॅरेच्या वतीन आमी इतले रेड मारले हे फेक हेल्मेट विकपी आहा ते, जावं मांदोवीच्या पुलार, कोलवा, मडगांव की वेर्ना, तरेतरेचे कडेन 450-500 अशे आमकां ते हेल्मेट मेळ्ळे. आनी ज्यो हेल्मेट आमकां मेळ्ळे ते आमी पळोवंक लागले की त्या हेल्मेटाचेर ISI मार्क ना. आनी ISI मार्क ना जाल्यार तो विकपी आसतो तो म्हणटालो, सर ISI मार्क मांगता है तो हम दे सकता है. तो कितें करतालो, आपलो पर्स काडप आनी 50 रुपया काडप आनी मागीर स्टिकर मारप. तेन्ना आमकां कळ्ळें की हो मोठो प्रॉब्लेम आहा, हो ISI मार्क ओरिजिनल ना. आनी त्या निमित्तान आमी मागीर ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड बॉम्बे ऑफिसाक आमी कॉन्टॅक्ट केले आनी आमी तांकां सांगलें की ISI मार्क म्हणटा तें उलोवपाक बरें सोंपें, पूण गिरायकाक कळपाक जाय ISI मार्क म्हणजे कितें. हो स्टँडर्ड मार्क, हो क्वॉलिटी मार्क. आनी तेन्ना हळूहळू आमी ती जागृताय फुडें घेतली आनी तेजेर आमी फोकस घालूंक लागले की कित्याक लोक ISI मार्क हेल्मेट घालना. तेन्ना आमी पळयलें की मेन प्रॉब्लेम आसलो की गव्हर्मेंट एडवर्टिजमेंट, जे RTO ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रॅफिक पुलिसाचे एडवर्टिजमेंट वेअर हेल्मेट, वेअर ISI मार्क हेल्मेट म्हणून घालून आसा. आनी जेन्ना आमी हेल्मेट फोडूंक लागले रोड सेफ्टी प्रोग्रामान, मिनिस्टर असले, डायरेक्टर असले, तेन्ना तो विशय येयलो की तुमी परत परत हेल्मेट कित्याक फोडटात, कितें दाखोवंक सोदता. म्हणजे पळय, नॉन ISI मार्क हेल्मेट जो आसा तो इजिली फोडूंक शकता, कित्याक इट इज नॉट फायबर ग्लास, ताका कसलोच प्रोटेक्शन ना. आनी एक 100-200 रुपया दिवन तूं हेल्मेट जर घेतलो, तो हेल्मेट कित्याक घालता तूं, फक्त पुलिसाक फटोवपाक. तूं हेल्मेट घालना आपल्या पर्सनल सेफ्टीक लागून. आनी त्या विशय जेन्ना आमी रेज केलो सरकारा कडेन, तेन्ना ते एडवर्टिजमेंट चेंज केले. आनी आज तुमी पळयत जाल्यार सगळे एडवर्टिजमेंट वेअर ISI मार्क हेल्मेट अशे एडवर्टिजमेंटान बरयल्ले आसा. जशे आमी हेल्मेटाचेर उलयता तशे सीट बेल्ट. जो गाडी चलयता तेणे आपले ऑटोमॅटिकली जेन्ना गाडी स्टार्ट केले त्या टायमार सीट बेल्ट घालपाक जाय. कित्याक सीट बेल्ट ही फेसिलिटी केल्लेली आसा, कित्याक पर्सनल सेफ्टी. फाटल्यान जर कोणें धक्को मारलो, तूं फुडें स्टियरिंग व्हिलाचेर आदोवन हेड इंजरी की बॉडी इंजरी जावंक शकता. लोक स्वता चिंता की बाबा म्हाजी पर्सनल सेफ्टी, म्हाजी फॅमिलीची सेफ्टी, आनी कोण तरी घरा म्हाका रावता म्हणून आय हॅव टू वेअर माय सीट बेल्ट. नॉट बिकॉज ऑफ द पुलीसमॅन, नॉट बिकॉज ऑफ RTO ऑफिसर, की खरें म्हाका दिसता म्हणून हांव घालतलो. सर जायते फावटी रोड सेफ्टी विकाचो प्रोग्राम जाता. आमी रोडार रावता, आमी बोर्ड घालून उबे रावन थंय लोकांक सांगता वेअर सीट बेल्ट, वेअर ISI मार्क हेल्मेट. पयला म्हणटाले हेचो इफेक्टूच ना, पण खूब लोक आमकां सांगूंक लागले जेन्ना तुमी रस्त्यार रावले न्हू तेन्ना आमकां याद येयली अरे आमी सीट बेल्ट घालूंक ना, फाल्यांच्यान हांव सीट बेल्ट घालतलो, फाल्यांच्यान हांव हेल्मेट घालतलो. ताका लागून गरजेचें आसा की हो जो विशय आसा रोड सेफ्टीचो हो पब्लिकाचो विशय आसा. एकामेकाक सांगपाक जाय, भासाभास करपाक जाय. ग्राम सभेन जावं, वाड्यार जावं, टिट्यार जावं, प्रत्येक जाण जर डिस्कस करूंक शकता की बाबा हांव गाडी वापरता, हांव स्पीड लिमीटान चलयतलो गाडी, जे ट्रॅफिक सिग्नल आसा ते रिस्पेक्ट करतलो, दुसरो रोडार आसा तेजो रायट ऑफ वे हांव पळयतलो. हें सगळें करतले जाल्यार जागृतायेची गरज आहा. आतां तूं पळयत जाल्यार एक्चुअली हेका कांयच प्रोटेक्शन ना. तूं पळयत जाल्यार ते स्ट्रक्चर पळय तूं आनी हेका जो प्लास्टीक वापरला ताका कांयच प्रोटेक्शन ना जो कोण वापरता. आनी भितर पळयत जाल्यार तुमी कांयच ना. सो अशें तूं पळयत जाल्यार फक्त एक पुलिसाचेर की RTO ऑफिसाचेर इम्पॅक्ट करपाक जाय आनी थोडे मागीर बायल्यो मातशें वाडोवन एक हेल्मेट अशें दिसता म्हणून दाखोवपाचे असो प्रयत्न आसा. दुसरें आमी पळयत जाल्यार रेंट अ बायक. खुबशे आम गोंयान ट्युरिस्ट येता आनी ट्युरिस्ट जेन्ना येता तांकां हेल्मेट वापरूंक जाय. सो आमी पळयत जाल्यार खुबशे ट्युरिस्ट रेंट अ बायक जेन्ना वापरता ते हेल्मेट जे दिता तांकां ते आर नॉन ISI मार्क हेल्मेट. फॉर एग्जाम्पल हो जो एक एग्जाम्पल आसा, तूं पळयत जाल्यार हे हेल्मेट एक्चुअली परत ताका कांयच प्रोटेक्शन ना. हे प्लास्टीक आनी हो आतां हेल्मेट पडलेलो आसा म्हणून बुराक जालो पळय. आनी हे थर्माकोल जे आमी पॅकिंगाक वापरता,
खंयचे एक फॅन नाल्यार घरान कसले इलेक्ट्रिकल एप्लायन्स आसता ते थर्मोकॉल ISI मार्क हेल्मेट वापरचो जाल्यार आमी क्लियरली पळोवपाक जाय की हेल्मेटाचेर ISI मार्क आसा आनी तो ISI मार्क आसा जाल्यार ते आमी चॅक करपाक जाय. इट इज नॉट अ स्टिकर. ताका स्टिकर म्हणून लावंक ना म्हणून तो चॅक करचो पडटा. कित्याक खूब फावटी जो फेक हेल्मेट विकपी आसा तो स्टिकर वापरता आनी ह्या स्टिकराचे ह्या ISI मार्काचेर ताका 2 नंबर आसा. वयलो जो नंबर आसा IS 4151 जो आसा हो स्टँडर्ड नंबर तो दिला सगळे हेल्मेटाक. खंयची कंपनी हेल्मेट मॅन्युफॅक्चर करता ताका हो ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डान एक मार्क सिरियल नंबर दिल्लो आसा आनी तो जावन आसा IS 4151. मार्काचे सकयल जो नंबर आसा तो त्या कंपनीक सिरियल नंबर दिल्लो आसा. सो जेन्ना गिरायक बाजारांत वता हेल्मेट घेवपाक तेन्ना स्वता चॅक करपाक जाता की हो जो नंबर आसा तो गॅरंटीड आसा जाल्यार ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड BIS.org.in ह्या वेबसायटार वचून हे सिरियल नंबर जी कंपनीचे आसा ती चॅक करूंक शकता. आमचें गोंय सुरक्षीत उरचें. रोड सेफ्टी म्हणजे फक्त एक स्लोगन न्हू पण खरे रोड सेफ्टी आमी आपल्या घरान आपल्या गांवांत अशें आमकां दिसून येता तशें करचें. कविता आनी मनशाचे काळीज एकामेका वांगडा जोडिल्ले आसा. कविता म्हळ्यार काळजांतसून आयिल्लो आवाज. प्रुडंट मिडिया अशाच कांय कलाकारांक आपलो आवाज मुखार हाडपाक संद दिता. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा कोण तरी आसा. ही कविता बरोवपाचो उद्देश आशिल्लो फाटल्या तेंपार खुबशे एक्सिडेंट जाताले आनी आमी केन्नाच वेळेचो भान धरनासतना आरे आपल्याक लेट जाता म्हणून फास्ट वचपाच्या भावान वतात. त्या खातीर एक कविता बरयल्ली कोण तरी आसात. आयज काल ल्हान ल्हान भुरग्याच्या हातान गाडी वडवडली. आयज काल ल्हान ल्हान भुरग्याच्या हातान गाडी वडवडली. तांची चलोवपाची पद्दत मात सामकीच वेगळी. थोडे चलयतना सामकी काळजी घेतात. थोडे चलयतना सामकी काळजी घेतात. थोडे खंयच्यान आयलो खंयच्यान गेलो वाऱ्याचे हितून नाच जातात. अशें कित्याक काय ते करतात. अशें ते कित्याक काय करतात. गाडयांच्या सर्तींनी खेळटात. काय बरो देवान जन्माक घाला. काय बरो देवान जन्माक घाला. भायले जग पळोवच्या पयलूच नाच जातात. सवका सवका गेल्यार खंय वता थंय मातसो वेळ जातलो. सवका सवका गेल्यार खंय वता थंय मातसो वेळ जातलो. पूण फास्ट वचपाच्या भोवाक खंय अपघाताक फारवलो जाल्यार तुजो जीव तुका ना जातलो. तुजो जीव तुका ना जातलो. म्हजो अजून बाब येवना अशें म्हणपी एका पुताची आवय आसतली. आमगेले अजून हे येवना अशें म्हणपी एका घोवाची बायल आसतली. आमचो अजून पप्पा येवना अशें म्हणपी ल्हान ल्हान भुरगीं आसतली. घराच्या हुमऱ्यार रावून हुस्को करपी दर एका मनशाचो कोण नाल्यार कोण आसतलो. म्हणून म्हणटा केन्ना भायर सरतना सुशेगातान भायर सर. केन्ना भायर सरतना सुशेगातान भायर सर. वेळेचें भान धरून भायर सर. घराच्या हुमऱ्यार रावून हुस्को करपी दर एका मनशाक कोण नाल्यार कोण आसतलो हें सदीत लक्षांत धर. घराच्या हुमऱ्यार रावून हुस्को करपी दर एका मनशाक कोण नाल्यार कोण आसतलो हें सदीत लक्षांत दवर. देव बरें करूं. जीवन खूब मोलादीक. खूब जल्म पार केल्या उपरांत आमकां मनीस रुपान जल्म मेळटा. हो आमी बऱ्या तरेन उपयोग करपाक जाय. आज आमी इतले निश्काळजी जावन एक्सिडेंटाक बळी पडल्या. मनीस म्हळ्यार घराबाचो आवाज. हो आवाज तुमी बंद जावपाक दिवं नाका. हो चालूच उरनी. घरांतल्यान तुमी जेन्ना भायर सरतले तेन्ना सदांच याद दवरा घरा तुमची कोण तरी वाट पळयता. तुमची भुरगीं, तुमची आवय, तुमचो बापूय, तुमची घरचीं मनशां तुमची वाट पळयता. तुमी हो घरचो आवाज आसात. जाता तितले ट्रॅफिक रूल फॉलो करात. ट्रॅफिक रूल फॉलो करपाचे हो आमचो हक्क आसा. हो आमचो धर्म आसा. आयची आवाज कार्यावळ तुमकां कशी दिसली हे आमच्या स्क्रिनीर दिसता त्या ईमेल आयडीचेर तुमी सजेशनां धाडूं शकता. तुमचे सजेशन, तुमचे टिप्स आमी सदांच याद दवरतले. फुडल्या एपिसोडान सुदारपाचो प्रयत्न करतले. तर पळयत रावत प्रुडंट आनी आवाज.